नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलाक विरोध करूंक देशभर दोतोरांनी शेनवारा 12 वरांचो लाक्षणिक बंद दवरलो। गोयच्या दोतोरांनी शेनवारा 12 वरां ओपीडी बंद दवरून निषेध केलो। केंद्र सरकार मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया डिसॉल्व करूंक सोदता म्हण दोतोरांक हुस्को। दोतोर म्हणटात सरकार ह्या अधिवेशनात नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल मांडपाक सोदता, तातूंत चडशे वांगडी सरकार नेमतलो। संस्थेचे निर्णय बऱ्याचे न्हय म्हण दोतोर उलयतात। आणि हो संप आमी आज घडोवन हाडला तो नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलाच्या अगेन्स्ट आसा। गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल टेबल करपाक पळयता पार्लमेंटान। मोस्ट प्रोबेबली सोमारा ते टेबल करतले। त्या खातीर आज अख्ख्या इंडियेन हो इंडियन मेडिकल असोसिएशन IMA हेडक्वार्टर्स दिल्ली हांणी कॉल केला की अख्ख्या इंडियेन सकाळचे 6 ते सांजचे 6 सगळे डॉक्टरांचे काम जे रुटीन काम आसा ते बंद आसतलें। सद्या डॉक्टरांचे एज्युकेशन आनी डॉक्टरांची प्रॅक्टीस हे गव्हर्न करपा खातीर मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया ही संस्था आसा, जी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड संस्था आसा। हेजेर सगळे डॉक्टरांक रिप्रेझेंटेशन आसा। इंडियेंतले सगळे स्टेटींतले डॉक्टर ह्या मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचेर आसात आणि ते सगळे कायदे करतात की दोतोरांचे एज्युकेशन कशें आसचें, प्रॅक्टीस कशी आसची। आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया डिसॉल्व करपाक पळयता आणि तेज्या जाग्यार नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल हाडपाक पळयता आणि नॅशनल मेडिकल कमिशन फॉर्म करपाक पळयता, जे विच इज एंटी पुअर, प्रो रिच, एंटी पीपल, एंटी फेडरल। आणि आमच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचो ह्या बिलाक सक्त विरोध आसा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाची मीटिंग दर 1.5 म्हयन्यान जातली म्हण गोय सरकारान हायकोर्टाक सांगला। पयली ही मीटिंग दर 3 म्हयन्यांत जाताली। मायनिंग अफेक्टेड लोकांक उदका पुरवण आनी शिक्षण सुविधा दिवपा सारखी ताकतिकेची कामां ह्या मिटिंगेचेर निंबून नात। मात एग्रीकल्चराच्या कामांचो ह्या मिटिंगेंत निर्णय जातलो म्हण सरकारान सांगला। एके NGOन घातिल्ले याचिकेचेर सुनावणी वेळार हायकोर्टान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे मिटिंगो बेगीन जायना म्हूण मायनिंग अफेक्टेड लोकांच्या मागण्यांचे अर्ज उरल्यात म्हूण विशय काडलो। गोवा मिनरल फाउंडेशनान स्थिर आनी स्थापीत कामा खातीर जाता तितले बेगीन मिटिंगो घेवपाची तरतूद करची म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले। शेतकामा खातीर अर्थीक मदत मेळची म्हूण खूब जाणांचे अर्ज कितलो तेंपूच जालो उरल्यात म्हूण याचिकादार गोवा फाउंडेशनान दावो केला। ह्यान फुडें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाची 3 म्हयन्यान जावपी मिटिंगो 1.5 म्हयन्यान जातली म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दितना सांगले। उदका पुरवण, शिक्षणा सारकी सदची तशीच ताकतिकेची कामां सदस्य सचिव पळयतलो। असली कामां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाच्या मिटिंगे मेरेन उरची ना अशेंय सरकारान सांगले। शेतकामा खातीर मदत मेळची म्हूण आयिल्ल्या अर्जांचो ऑगस्टाचे 2रे सप्तकांत जावपी मिटिंगेंत विचार जातलो म्हूण सरकारान स्पश्ट केले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे मिटिंगाचे इतिवृत्त दिवचे म्हूण गोंय सरकाराक निर्देश दिवन हायकोर्टान फुडली सुनावणी 20 ऑगस्टाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। TCP मंत्र्यान फुडाराक जावपी उदरगतीक मतीन दवरून ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट्साची म्हायती दिली। हे बिल सोमारा विधानसभेत चर्चेक येतले। तातूंत 3 नव्यो संकल्पना मांडल्यात। तातूंतली तिसरी TDR ऑफ पोस्टॅरिटी खंय देशांत पहिल्याच फावट गोंयांत फुडें हाडल्या। मात काँग्रेस म्हणटा सरकार आनी युती वांगडी खंय पयशाक पेटल्यात। TDR गोंयांत चलची ना आनी ताजो हेतू फक्त भ्रष्टाचार म्हण काँग्रेसीचो आरोप। हे बिलान आमी 3 नवे कन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करतात। एक म्हणटा ते एकोमोडेशन रिजर्वेशन। तर सरकारा कडेन जमीन ना आनीक म्हारगूय जमीन आहा म्हणटकर सपोज एक कोण बिल्डर फुडें सरता आनी तो म्हणटा आपूण सरकाराक तुजी लायब्ररी बांदून दिता। बांदपाचो कॉस्ट आनी जमनीचो कॉस्ट हे दोनूय फॅक्टरीन करून ताका फक्त FAR त्याच प्रोजेक्टान मेळटली। दिस वील बी स्पेसिफिकली ओनली फॉर पब्लीक एमेनिटीज एंड दिस वील बी वॉलंटरी। सो दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन रिजर्वेशन। दुसरे आहा ते ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट म्हणून। आता ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट म्हणजे कितें की अशें धरया की आमी रोड वायडनींग करूंक सोदतात। रोड वायडनिंगाच्या सायडीन जी जमीन आहा ही जमीन एक प्रायवेट मनशाची।
ती जमीन जर तो आमकां दिता वॉल्युंटरीली जाल्यार ते जमनीचे इन ल्यू ऑफ दॅट लँड ही वील गेट FAR आयदर इन द सेम प्लॉट ऑर समवेअर एल्स. तिसरें आहा TDR फॉर पॉस्टेरिटी म्हणून ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट फॉर पॉस्टेरिटी. आता आमी सगळे म्हणटात की गोंय म्हणटा ते 5वें उरूंक जाय, गोंय म्हणटा ते आमी साल्वार करूंक जाय. साल्वार करप म्हणल्यार कितें इको सेन्सिटीव एरियाज ज्यो आहा नाजाल्यार पोन्नी घरां बी आहा ही आमी प्रिजर्व करूंक जाय. आता बाय दीस वी वॉन्ट टू गिव एन इन्सेंटीव टू प्रिजर्व इट. हें कशें आसतलें की सगळे जमनीक एक डेव्हलपमेंटल रायट असायन जातलो, डेव्हलपमेंट रायट. जर एक पोन्नें घर आहा तो डेव्हलपमेंट रायट नलिफाय करतले अँड इन प्लेस ऑफ दॅट जमीन तूं राखूनच तुजे कडेन उरूनच तुका जो डेव्हलपमेंट रायट असायन आहा तो डेव्हलपमेंट रायट तुवें जाय जाल्यार विकूं येता फॉर अ पर्सन इन द रिसिवींग झोन. सो गिवींग झोन्स आनी रिसिवींग झोन्स म्हणून आसचे पडटले. हो कन्सेप्ट देशांत पयलेंदा इंट्रोड्यूस जाता गोंयांत. पहिले दोन जे आसात अकोमोडेशन रिजर्वेशन आणि ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट हे आज मेरेन महाराष्ट्रान कर्नाटकान नाजाल्यार तेलंगणान आसा. गोय काँग्रेसीक TDRाक विरोध, काँग्रेसीक भ्रष्टाचाराचो दुबाव. That the transferable development rights cannot be introduced when you have large tracts of open space. But for obvious reasons, this government and its appendages, who are the coalition partners, desire this with an underlying reason of corruption to promote their own financial gain, because in Goa there are tracts of land which are tenanted. In their opinion, these are non-developable areas. So what they want to do is to usurp the right of a non-developable area for their buildings and constructions and purchase those rights in a smaller form from the landowners of those plots of land and not the tenants, because tenants are supposed to be cultivating and they cease to have a right in terms of development if it is tenanted land, unless there are proper procedures and alienation done for this purpose. The Congress Party opposes this move. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि शिरीष कुंकळेकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.